दिसता एक हे सांगचे बीजेपी सरकाराक सांगचे म्हणून की पूल आता नवो मांडवीचो आता ब्रिज इनॉग्रेट करपाचे तांच्यांनी ठरयला. ब्रिज इनॉग्रेट करचो बरी गजाल, पण तो ब्रिज इनॉग्रेट करून तो शोपीस कसो थंय दवरचो न्हय. कित्याक हाचे पयलीं आमी पळयला ब्रिज इनॉग्रेट केल्ले आसा आनी ते शोपीस कशे तशे दवरतात, ताजेर लोकांक वापर करपाक दिना. सरकारान जर ब्रिज तयार आसा आनी ब्रिज जर इमिजिएटली वापराक चालू करूंक शकता जाल्यारूच ब्रिजाचें इनॉग्रेशन करचें. ब्रिज नाल्यार तो इनॉग्रेट केलो आनी तो तसोच दवरलो, ताजेर मागीर कसली गैरकृत्यां जावपाक नाका हे सरकारान लक्ष दवरचें. आनी जे दिसा सरकार हो ट्रॅफिका खातीर ब्रिज ओपन करूंक शकता तेन्नाच हो ब्रिज इनॉग्रेट करचो. दुसरें म्हणल्यार नरेंद्र मोदी गोंयान ब्रिज इनॉग्रेट करपाक येतलो म्हणून सांगलें आनी कोण येतलो म्हणून सांगलें. खूब नांवां घेतली बीजेपीच्या लिडरांनी, पण आज जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता बीजेपीचे सिनियर लिडर चडशे करून प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाणें गोंयान येवपा पासून आंग काडला. कित्याक मायनींग डिपेंडंट जे आसले तांकां फाटली 2 टर्म हे भाजपाचे सरकार जे खोटी आश्वासनां दिता ते आश्वासनाचेर ते कंप्लिटली एक्सपोज जाल्या. आमचे खासदारूय गोंयचे कंप्लिटली फेल जाल्या. खासदार ऑन रिकॉर्ड गेल्या सांगपाक की आमकांच प्रधानमंत्र्याचो अपॉइंटमेंट मेळना म्हणून. ते परिस्थितीन नरेंद्र मोदी हो मायनींग डिपेंडंट्सांक गोंयच्या भिवन गोंयचे ब्रिजाचें इनॉग्रेशन करपाक येवपाचो आसा तो फाटल्यान सरला. ना जाल्यार बीजेपीन सांगचें की तुमी कित्याक इतले फावटी डिक्लेरेशनां घेतली. पयलीं म्हळ्यार कितल्योश्योच तारखो जाल्यो इनॉग्रेशनाच्यो, त्यो तारख्यो तांच्यो सारक्यो जावना. कितल्याशाच फावटी सांगले गेले की प्रायम मिनिस्टर येतलो म्हणून, आज सांगता ते प्रायम मिनिस्टर येवचो ना म्हणून. ताजे वयल्यान क्लियरली दिसता की मायनींग डिपेंडंट्सांक भिवन जर तांकां धोको दिला तो आपल्याक म्हारग पडटलो, हांगा तांकां फेस करूंक जावचें ना आनी तांचे कडेन कांयच सोल्युशन ना हे गजाली वयल्यान सिद्ध जाता. परत एकदां पयली विशयाचेर येता आसतना म्हाका दिसता की हाजे फुडें तरी हे सरकारान लक्ष दवरपाची गरज आसा की कॅबिनेट मिटिंग्स जी तुमी घेता और तुमी कसल्यो तुमच्यो मिटिंग्स घेता तातूंत लोकहिताचे मुद्दे पयली प्रायोरिटी दिया. कित्याक तुमी पर्सनल हिताचे मुद्दे प्रायोरिटायज करतकूच ही परिस्थिती जाता. कित्याक आसा जंगलान बी आमी खूब फावटी पळयता माकड आसता खूब. फाट करून एक कितें पडले घडाचे घड बी जर सकयल पडलो केळ्याचो जाल्यार ते आनी मागीर पळयना कोण जाणटो माकड कोण सिनियर माकड आनी कोण ज्युनियर माकड म्हणून मार एकामेकांक. कोण मेळटा ते केळें आपल्याक काडून दुसऱ्याक मारून ओडून खावन मोकळो. ती परिस्थिती कालच्या कॅबिनेट मिटिंगेन जाली आनी हो जोक न्हय, ही सत्य परिस्थिती काल कॅबिनेट मिटिंगेक जी जाल्या ही गोंयच्या खातीर ती लज्जेची गजाल आसा आनी त्या गजालीचो आमी निशेध करता.